मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वेळसांव डबल ट्रॅकिंगाचो वाद. वेळसांवकार पुलीस आनी रेल्वे अधिकाऱ्यां मदीं केस्तांव कोपुसांव जाल्या उपरांत तात्पुरते थांबयले काम. केरिया खांडेपार महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम लोकांच्या जिवाक जाव येता धोक्याचे. महामार्गार योग्य सायनबोर्ड आनी येरादारी पुलीस दवरचे मागतात थळावे. मयेकारांत गांवची जाल्ली नाका उदरगत. कार्यावळीत म्हणिल्ले मुख्यमंत्र्यान, आमकां जाय उदरगत पूण आदली सगळी आडमेळी करात पयस. मयेकारांनी मुख्यमंत्र्याक दिले प्रतिउत्तर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेळसांव डबल ट्रॅकिंगाचो वाद थांबपाचें नांव घेना. रेल्वे कंत्राटदार आनी पुलिसांची व्हड प्रमाणात उपस्थिती आशिल्ल्यान परत एक फावट ह्या वादाक आनीक एक मोडण आयलें. वेळसांवकार पुलीस आनी रेल्वे अधिकाऱ्यां मदीं उतरांचे झूज पेटल्या उपरांत तात्पुरते हे काम थांबयलें. हे जाग म्हणालो, हे जाग हेंगेलो तेंगेलो डॉक्युमेंट दिलो 17 तारखेचे 17 तारखे केस आहा. कितें इतली ताकद कित्याक 17 तारखे मागीर तुवें थंग गेलो जाल्यार तेंगा आमी वयताय मरे हिंगाचे. मागीर हे कितले इतली ताकद ही दोन केस ऑर्डर ना ऑर्डर कसली ऑर्डर कसली ऑर्डर काल दिली रिवोकेशन पंचायत ऑर्डर पंचायत ऑर्डर लागते का कोण लागना एज पर पंचायत राज एक्ट किती पंचायत इज सुप्रीम और सेंट्रल नो सेंट्रल अरे बाबा सी सेंटर नॉर्मल पॉलिटिक्स no this is about see I will tell you something maybe you are going to history from Saudi Arabia then railway survey this area railways are not survey no not show us not survey very good excellent point sir excellent point ये एरिया रेलवे का है ना आपके पास है. this was allowed by ancestors when they no not acquisition ना इंगा land acquisition तू माक हळो सांगू acquisition हाय गिरी ठीक acquisition नासतो आमगे ओय भाडकार या सगळे याक्के भाडकार थिंगेले तू जागा होताय कब्जा करताय हे कितें हुंच कायदो काय हुंच बसतलो. They have got property documents. Sir, listen me, sir. If you read Article 3 No, don't. 300A of Indian Constitution, Oy. government can acquire any property. Can acquire mare acquire kala Not acquired. चालू म्हणून. no not acquire. Tomorrow I'll come to your land man and I'll take it. कितको जातले see RVNL by the way RVNL has appealed 10 letters दाखय मर तुमका that you appeal to the panchayat. If they are not recognizing the panchayat then why have they appealed to the panchayat? Tell me this. दाखोवपा जाय लेटर माझी रे why they are appealing to panchayat is not a constitutional body. Different thing. Appeal they have come down on their knees. Sorry to say this. No. How you cannot stop? They are encouraging that matter. The matter. I'm not against you. Baba, I am not against you. I am not against even the railways. Why we have to be against the railways? But the only thing is we have to respect the law of the land. इतलेच आणि आमी कांयच ना. तुम्ही आमकां फकत लॉकूय हें करे हांव कांय कर आमी वी आर नॉट बॉदर्ड. पॉलिटिकल रेल्वे वयता ना वयता डेट इज वन कंट्री बट जस्ट रिस्पेक्ट द लॉ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इतलेच वी आर नॉट गोइंग फर्दर दॅन दिस. वादग्रस्त डबल ट्रॅकिंग कामाक मुखार व्हरपा खातीर रेल्वे कंत्राटदारांक पुलिसांची व्हड प्रमाणात उपस्थिती आशिल्ल्यान परत एक फावट वेळसावाचे लोक अजाप जाले. 17 तारखेर चवथी हियरिंग जावपाची आसा पूण आयज अचकीत पुलीस आनी रेल्वे अधिकारी आयिल्ल्यान वातावरण तापट जाले. हे कृतीक लागून जायत्या दायज मालमत्ता भुंयगत जाल्ल्यान थळाव्यांनी खर निषेध उक्तायला. वेळसावकार पुलीस आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांमदी खर चर्चा जाले उपरांत तात्पुरते हे काम थांबयले. आता डबल ट्रॅकिंग जे रेल्वेचो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो डबल ट्रॅकिंग लोकांच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन घालपाक सोदता आनी कितलेशे म्हयने जाले लोक हेका ओपोज करता. लास्ट टायम आमी हांगासर साऊथ गोवाचो MP
कॅप्टन विरियाटो हेका सुद्दां पळयल्लो हांगासर आनी तेणें मध्यस्थी करून हें काम बंद केल्लें. आयज परत ते कलेक्टराची कसली ऑर्डर घेवन येयल्या म्हणटा आनी काम परत चालू करपाक सोदता. गांवांतले लोक सगळे एक जाले काम करूं नाका म्हणटा. 17 तारखेक कोर्ट आसा खंय. दॅट मिन्स आयज हे रेल्वेज जे आहा हेंचे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहा हे कोर्टाक सुद्दां रावपाक सोदिनात. 3 दिसाचो डिफरन्स 4 दिसाचो डिफरन्स कित्याक दॅट मिन्स हेंकां कितली घाई आहा ती पळया. लोक कित्याक ओपोज करता तर आयज जे डबल ट्रॅक बीन तुमी लोकांच्या घरांसून घालपाक सोदता. ही गेट आनी हे डिस्टन्स पळया, ही माती फिलिंग केला तेंच्यांनी ते कितें अशे कितलेशे वॉटर बॉडीज ते पुरीत येयल्लेले आसा, तळये सुद्दां पुरून उडयलेले आसा. सो आयज जे प्रमोद सावंताचे जे सरकार आहा न्हू ते लोकांचे जे मागणे आहा न्हू ते मान्य करपाक सोदिना. Villages of Welsav, villages of Pali and 43 other respondents who have already submitted their objections in the court of the ISLR. 17 तारखेर 11:30 ह्या फेब्रुवारीचेर तें हियरिंग चवथें हियरिंग जावपा आनी तेन्ना आमचें एक इश्यू जाल्लो तें लोकांनी म्हणलें स्टॉप वर्क ऑर्डर हाड म्हूण ISLRन. ते वखदां ते इन्स्पेक्टरान सांगलें आय हॅव ज्युरिस्डिक्शन regarding the title documents, but I cannot issue a stop work order notice to the whoever is criminally trespassing in your land. He suggested why you should go to the district court, and तेजे उपरांत हिंगाचे कांय जाणां who are the land holders, they approached the district court at Margaon, आणि हे आतां जात तितल्या बेगीन हे आतां 17 तारखेर टावरांचेर फर्स्ट हियरिंग चालू आसतलें. माय अपील टू एवरीबडी कन्सर्न, प्लीज डोंट जस्ट गो बाय द डिक्टेट that these are central, that you cannot do anything about this central. Yes, central, we reserve their right. We are not going on the railway tracks. We are not stopping the railways. They have the rights on their land, but please do not enter the land which belongs to the locals until the courts decide in either way or maintain a status quo. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. केरिया खांडेपारच्या महामार्ग रुंदीकरणाचे एक्सिडेंट झोनात रूपांतर जावचे न्हय हे खातीर योग्य सायन बोर्ड आणि येरादारी पुलिसांची थळावे मागणी करतात. हांगा जे रोड वायडनिंगाचे काम चलता आणि हे कामाक लागून आतां एक सायडीन ओपन केल्लो आनी एक सायडीन बंद आसा. पूण अकस्मात हांगा जालो जेन्ना एक सायडीचो रोड जो आसा तो दोनी सायडीचो ओपन केल्लो आसा आनी हांगा सान डेंजरस जाल्ल्या. एक म्हटल्यार हांगा मोठे बोर्ड तशें कांयच लायिल्ले ना, सायन बोर्ड तशें कांयच लायिल्ले ना. लायल्यात पूण बारके लायल्या ते कोणाक दिसना. पूण लोकांची डिमांड आसा की हांगा जे बोर्ड सायन बोर्ड लावचे वो वर्क इन प्रोग्रेस चलता असो बोर्ड लावचो अशी लोकांची मागणी आसा. पूण हांगा इतलें डेंजरस आसा की केन्ना जर व्हडली गाडी आयली, व्हडले कॅन्टर आयलो आनी त्या वाटेन आनी कितें आयलें जाल्यार हांगा एक्सिडेंट जावपाची गॅरंटी आसा. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की हे जे काम करता तेन्ना सायन बोर्ड लावचे, हो सेक्युरिटी कोणी तो दवरचो हांगा, हो पुलीस कोणी हांगा नेमचो अशी लोकांची मागणी आसा. केरिया खांडेपार हांगा 4 पदरी रुंदीकरण आणि सर्व्हिस रोडाचे काम सुरू आसा. पूण फावो ती सुरक्षा आणि सुरक्षेची उपाय येवजण नाशिल्ल्यान ते अपघात प्रवण वाठारात रूपांतरीत जाल्ल्यान चिंतीत थळाव्यांनी अपघात जावचे न्हय हे खातीर सायन बोर्ड आणि येरादारी पुलिसाची मागणी केल्या. तुम्ही आज पळयता आसतले की केरियान जे काम चल्लां पळय न्ही थंय एक्चुली 2 एप्रोच रोड आसा. एक नंदनान वचपाक आनी एक केरियान गार्बेज सायटी कडेन. दोनी कडेन रेजिडेन्शियल हावजीस खूब आसा आनी तांकां सद्या 1 म्हयनो भर जालो खूब त्रास सहन करपाक लागला. कित्याक नंदनान वचपाक तेंच्यांनी न्ही एप्रोच रोडूच दवरलेलो ना. एक्चुली तेंचे डिमांड आसलें की थंय तांकां एप्रोच रोड दवरपाचो आनी तुमगेलें कितें कटींग करपाचें आशिल्लें पयलीं तें करप आसलें. पण 4 व्हिलर घेवन जर येतलो न्ही जाल्यार थंय 4 व्हिलर घेवन वचपाक मेळना. फक्त 2 व्हिलर वचूंक शकता. तो कसो एक मोठो एक फोंडकूल आसा. ह्या 2 दिसांनी तेंच्यांनी थंय कितें माती घातली आनी तें मातशें लेवल केलां. पण म्हाजें म्हणणें कितें आशिल्लें की जेन्ना तुमी एक रस्तो खणटा तेन्ना लोकल्स जे लोक आसा तांकां घरा कडेन वचपाक तेंच्यांनी एप्रोच रोड सायडीच्यान मातसो क्लियर करून दिवपा जाय आशिल्लो. तो केलो ना. थळावो संदीप पारकरान दिल्ले म्हायती प्रमाण केरिया खांडेपार हांगा महामार्ग रुंदीकरणाचे काम सुरू आसा. महामार्गा वयल्या येरादारीक मार्गदर्शन करपा खातीर येरादारी पुलीस तैनात करपाची गरज आसा. वाहनान योग्य लेन घेवप कठीण जाता अशेंय ताणें सांगलें. अपघात जावचे न्हय हे खातीर सुरक्षेच्या उपायांचेर लक्ष घालपाचें आवाहन तांणी अधिकाऱ्यांक केलें. की आमगेलो मास्टर प्लॅन आसा सगळ्यांनी सामकें इन लायन करतले पण ते केन्ना रोड ऑफिसातूच मागीर करतले हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. दुसरें काम जें चलना तें मातशें स्लो चलना पळय न्ही तें फास्ट घेवपाचें तेंच्यांनी. आनी सेकेंड थींग मदीं तेंच्यांनी एक सर्कल घेता म्हटलेलें गार्बेज सायटी वयल्यान जो सर्वीस रोड आसा वयल्यांतल्यान येता
तो जर मनीस जर खाण्यापारा येतलो जाल्यार ताका ते सर्कलांतल्यान तेणें मेन रोडार येवपा जाय आनी प्रतिप्रश्न निर्माण जाल्या ताका लागून म्हाजे डिमांड आसा हायवे कडेन तेंच्यांनी जे मातशे बॅनर्स बीन लायल्या पळय ते मोठे लावचे आनी दुसरे ते ट्राफीक सेलीक नेमणूक करची कित्याक खबर आसा की कन्फ्युजन जाला सगळें बेळगांवच्यो गाडयो येता ते एक्सप्रेस येता आमकां फक्त लोकल्सांक खबर आसा की हांगा काम चल्लां आनी एक सिंगल रोड जाला म्हणून आनी दुसरे लोकल्सांक वचपाक नंदनाना वचपाक त्या लोकांक लागून थंयचो एप्रोच रोटीर सारको क्लियर करून दिवचो ही म्हाजी मागणी आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मयेकारांक उदरगत जाय पूण आदली सगळी आडमेळी पयस करात आनी उपरांतच प्रकल्प हाडात. मयेकारांनी मुख्यमंत्र्याक जाप दितना आपली भुमिका स्पश्ट केली. मये जाल्ल्या कार्यावळींत मुख्यमंत्र्यान मयेकारांक गांवची उदरगत नाका अशें म्हणून मयेच्या थळाव्यांचेर आरोप केल्लो. ताका मये भूविमोचन नागरीक समितीन जाप दिल्या. थंयसर स्टेडियम हाडटले, हाडिना जाल्यार त्या जमनीचो विशय कितें. त्याच बरोबर धारगळे कितकीशी जमीन अक्वायर केल्ली आसा. हांव म्हणटा ह्या जमनीचो विशय घेयात न्हू. आमी प्रपोजल दिला की मये गांवान चौगुलेक 5 लाख जमीन लिजाक दिल्ली आसा 99 वर्सां खातीर. ती जमीन अशी पडून आसा, तिचो जमनीचो कांयच उपयोग जायना. हांव म्हणटा यूज करा न्हू ते जमनीचो. ज्या जमनीन आमचे लोक आपले पोट भरतात, ज्या जमनीन आमच्या लोकांची घरां आसात, ज्या जमनीन आमची देवस्थानां आसात, ज्या जमनीन आमच्यो शाळा आनी आमची वाचनालय आसात, ती जमीन तुमकां हांगासर नासधूस करपाची आसा. आमच्या सरकारान थंय सगळे खाली दिसता. गुगल मॅप पळयले म्हणून जागा क्लियर दिसपाच्यो ना. वस्तुस्थिती थंय वचून पळोवची पडटली. थंयसरले जे कोण जाणटे आसा तांकां विचारून पळोवचें पडटलें की हो प्रश्न पयलीं सोडया आनी जो जागो उरता तेजेर अवश्य खंयचेय प्रोजेक्ट फक्त पॉल्युशन नासलेलो प्रोजेक्ट हाडीत आमी मयेकार परत आमकां उबे रावचे पडटले. म्हणून हो ताबडतोब जितल्या पोट तिडकीन सरकार हो आतां लॉ कॉलेज हाडपाक लागून जी सर्वे जाली फास्ट सामकी ताबडतोब एक 15 दिसां भितर सगळी सर्वे बिर्वे करून मोकळे जाले. तितली पोट तिडक तुमी हो विशय सोडोवपाक कित्याक लायना. तो विशय सोडया. दुसरे दिसच्यान तुमी प्रोजेक्ट जाय ते हाडा ही आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. मुख्यमंत्र्यांनी काल जो स्टेटमेंट केलो की हे आमकां दिसता की मुख्यमंत्र्याक थंयसरली ग्राउंड लेवल जी वस्तुस्थिती आसा ती तांकां खबर ना आनी म्हणून हो तेंच्यांनी स्टेटमेंट केला. म्हणून आमी उल्लेख केल्लो आसा की वस्तुस्थिती तेणी जाणून घेवची. आमचो आमदार जो आसा तो स्थानीक आमदार आसा. आमी खंयचो आयात केल्लो आमदार न्हू. पयलीं मये मतदारसंघान आयात केल्ले आमदार आसले ते आमी काडून उडयल्या कित्याक लागून की मयेचो प्रश्न स्थानीक आमदार बरे परेन सोडूंक शकता म्हणून. जाल्यार ह्या आमदारान जर ती वस्तुस्थिती मानिना जाल्यार आमी गुन्हो करता आमदाराचो. ते आमदार थंय कमी पडटा. आयकात मुख्यमंत्र्यान कार्यावळी वेळार कितें म्हणिल्लें ते. कितें केलें आनी आतापर्यंत ह्या काँग्रेसांनी हेजे पेक्षे भोंवता खंय तरी फुडें फाटीं फॉरवर्ड करून हांच्यांनी कितें केलां तें आमी जाणा. हेंच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना. आणि गोंयचो विकास जर केला आसत जाल्यार तो डबल इंजीन सरकारान केला. आमी विचार करपाक जाय, गांवच्या लोकांनी विचार करपाक जाय, मतदारसंघातल्या लोकांनी विचार करपाक जाय, परिसरातल्या लोकांनी विचार करपाक जाय. अरे आज आमी म्हणटा ना जाल्यार येतले बरें आनी थोड्या दिसांनी बाकीचे भायले लोक येतले. थंयसर सगळी वस्ती जातली व्हडलीशी आनी परत तुमचें अस्तित्व उरचें ना, मयेकारांचेंच अस्तित्व उरचें ना अशें जालें जाल्यार थंयसर कोण तरी बाकीचे लोक जेन्ना येवन मोठ्या प्रमाणात रावपाक लागतले पळय न्हू तेन्ना कळटलें. तेन्ना मागीर सांगतले ही इलिगॅलिटी जाता, ती इलिगॅलिटी जाता, थंय चोरी जाता, खून जाता, आनी कितें जाता अशा पद्दतीचें सगळें. आमकां जर गोंय हे वेगळ्या टॉप लेवलाचेर वचपाक जाय आसत जाल्यार आमकां हें सगळें करचें पडटलें. आमी येवकूच दिवचें ना. हें कितें रे येवकूच दिवचें ना म्हणजे कितें म्हणजे तुमकां गांवचो विकास नाका. अरे मयेचें स्वतंत्र कुणी दवरला म्हाका सांगचें मरे. प्रत्येकाक ज्याचें लिगल घर आसलें ताका कायद्यान आसले 100% लोकांक सनदी दिल्यो. एग्रीकल्चराची सनदी वाडटा आमी वाटिना आनी आमकां खबर आसा लोकांक त्रास कितें जाता ते. आमी लोकांक हाडूंक येवना. उठ्ठा आनी कोत्रे म्हणटा आमी हाडयतले कितें. अरे सरकाराची जागा सरकार तुमच्या खातीर बरो प्रकल्प हाडूंक सोदता जाल्यार हाडयता. म्हणजे विकास केन्ना जावपाचो थोडे जाल्यार विकासूच जावचो नाका अशा पद्दतीची मनोवृत्ती आसा ही. आनी ही मनोवृत्ती गांवा खातीर वायट आसा. हांव म्हणटा की राजकारण करपाचें राजकारण करात, राजकारण करपाचें तेन्ना करात पण गांवच्या विकासा वाट हाडूं नाकात. राजकारण करपाचें मताचें राजकारण करात. इलेक्शन जातलें तेन्ना आमी पळयता.
गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. दाग फोण्या सिवरेजीच्या PWD ऑफिसा कुशीक फाटली 2 वर्सां जाली एक निवासी इमारतींतल्यान सिवेजीचे बुरशें उदक सोडिल्ल्याचे गोवा 365 दाखयिल्ले. आता हो प्रश्न तडीक लागिल्ल्यान लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या खरी, पूण लोकांनी सिवेजीचे कनेक्शन घेवचें, नाजाल्यार कडक कारवाय करपाची शिटकावणी पालिकेचो CEO योगीराज गोसावीन दिल्या. जे एक असो सिवेज रस्त्यार रावता ती दिसपाक लागली आनी रस्त्यार रावताली हायलायट केले. आनी आतां तुमी पळयतात की थोडे लोक जे आसा जे व्हांवतात ते आतां कनेक्शन घेवपाक लागल्या, ते हॉस्पिटलांनी कनेक्शन घेवपाक लागल्या. जे सोसायटी आहा तांकांय रिक्वेस्ट आहा की तांणी बेगीचे बेगीन जे कोणाक टँक व्हांवतात तांणी बेगीचे बेगीन कनेक्शन घेवचें सिवरेजीक, आनी जी घाण पसरल्या ती घाण बंद करची अशें लोकांची मागणी आसा. पण जे सिवरेज म्हणटा की आपलो प्लांट आतां सद्याक स्टार्ट जाल्लो आसा, लोकांनी बेगीन येवन कनेक्शन घेवचें अशें पयलीं नोटीस काडिल्ली जेन्ना सिवरेज ती रस्त्याची वता म्हणून, आनी आतां परत सिवरेजी खातीर रस्त्याची आयिल्ले आसा. आनी आतां तुमी कितें करतले? बरोबर, तांकां 2023 आमी नोटीस काडलेली ऑलरेडी. ओके, नोटीस काडून तेंनी रिप्लाय दिल्लो की जाला फिक्स केल्या म्हणून तांकां मागीर परत इन्स्पेक्शन केलें स्टॉप जाल्लें 2023. सेम 2024 परत येयली, परत इश्यू येयलो, नोटीस रिप्लाय धाडल्या. हेल्थाकय आमी कळयलें की अशें अशें जालां म्हणून. फुडें तेंच्यानी मागीर इन्स्पेक्शन केल्लें पळय तेन्ना तेंचो स्टॉप जाल्लो काय. आनी रिप्लाय लेटरूय तेंची आसा पळय 20 ऑगस्टान जे रिप्लाय केल्ली आमकां की एक्शन तेंच्यांनी घेतला आनी स्टॉप केला जे वॉटर हें करतले ड्रेन जाताले STP लायन. सो ते तेंच्यांनी तेंचो हें आशिल्लो रिप्लाय आशिल्लो की स्टॉप जाला आनी इन्स्पेक्शनान सेम सांगला आमकां. आतां परत येयला, सो आतां काल आमी परत इन्स्पेक्शन केला, रिपोर्ट घेतला. फायनल आतां तांकां डायरेक्टली डिस्कनेक्शन आमी रेकमेंड करतले कित्याक थर्ड टायम इश्यू तेंचो जाला आनी ते आजून परमनंट सोल्युशन कांय काडपाक पावना ते. 3 दीस जाले जे वॉटर फ्लो जाताले म्हणजे सिवेज फ्लो जाताले रस्त्यार येताले 3 दीस जाले. पण आतां पळयल्यार ती आतां जस्ट थोडीशी स्टॉप जाल्ली आसा. टेम्पररी स्टॉप आमकां दिसता की परमनंट सोल्युशन करूना ऑर मे बी तेंचे सिवरेज आमी कनेक्शन घेवना. हय, एटलिस्ट आमी मिटींग घेतली, कावन्सील मिटींग घेतली, लोकांक सांगलेलें की सिवरेज कनेक्शन घेयात म्हणून. इवन कावन्सिलरांनी प्रत्येक वॉर्डान वचून इन्फॉर्म केल्लें लोकांक की सिवरेज कनेक्शन एप्लाय करपाक, नाल्यार एक कंटिन्यू उरतलें. फाल्यां जर वॉटर डिस्कनेक्ट जालें सो मागीर सफर हें जातलें कोण रेजिडेंट्स आसा ते. सिवरेज कनेक्शन घेवन जाल्यार फायन घालता म्हणून वॉर्निंगूय दिल्ली आशिल्लें तेंचे नोटिफिकेशन आसा पळय सिवरेज डिपार्टमेंट. कितली फायन आसा? आसा तेंची फायन एक्झॅक्टली सिवरेज डिपार्टमेंट तेंच्यांनी नोटिफाय केला फायन्स आनी कितें प्रोसिजर आसा तो. आमी फक्त लोकांक रिक्वेस्ट करता की तुमी बेगींतले बेगीन सिवरेज कनेक्शन घेयात. सो फुडल्या वर्सा तरी आमकां हे ड्रेन्सान आमचे वेस्ट वॉटर प्लांट चलता न्ही सारको खंयचो सिवरेज आमी हय कितें आमकां आतां तेंच्यांनी कनेक्शन दिला. बस स्टँडार जी प्रायवेट आसा तिका घेतला आमी. बाकी बिल्डिंगेक एप्लाय केला इन्क्लुडींग आमची जी मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा, क्वॉर्टर्स आसा, सगळे म्युनिसिपल बिल्डिंगे आमी तेंचे कडेन एप्लाय केला सिवरेज कनेक्शन. ओके. म्युनिसिपालिटीन गेला आनी हय म्युनिसिपालिटीन गेला. आमी पयलीं गेले, मागीर आमी लोकांक सांगलें तुमी करा म्हणून. हॉस्पिटलांनी घेतला कितें? हॉस्पिटल उजगांवकर हॉस्पिटलाचे गेल्ले फाटले तेंच्यांनी घेतला कनेक्शन. SDH चालू आसा. ओके. इवन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची दिला आसा ते कनेक्शन कितें? आमी पयलीं तेंका सांगलेलें गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां जी इतली गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसात ती पयलीं फर्स्ट आमी कनेक्ट करया. सर आतां आनी कितें प्रोसिजर स्टार्ट केला की एप्लिकेशन केलां की करून अजून राजमुद्रान कनेक्शनाची? ना आतां जेन्ना तांकां नोटीस परत आमी जेन्ना धाडटा पळय 7 दिसा टायम दिता तुमी एक सिवरेज कनेक्शन घेयात ऑर दे विल डिस्कनेक्शन. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समरिता खणगांवकार आणि मुझेफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मार्च म्हयन्याच्या सुरवेक कार्निवाल जावपाचो आसा. मडगांव 2 मार्चाक कार्निवाल फ्लोट परेड जातलो. अंदू पारंपारीक फ्लोटाचेर लक्ष केंद्रीत करतले, मडगांव पालिकेच्या बसके वेळार नगराध्यक्षान माहिती दिली. डेट ट्युरिझम डिपार्टमेंटान आमकां मडगांव मतदारसंघा भितर आयताराक
2 मार्चाक ही मडगांवचो कांदोळाचो परेड जातलो होली स्पिरीट जंक्शन टू म्युनिसिपालिटी स्क्वेअर. जशें कामिलान सांगले ते प्रमाणे हे फावटी टोटली फोकस दिल्लो वतलो की ट्रेडिशनल फ्रुट्सांचेर, कारण ताका लागून ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आमकां डायरेक्शनी दिल्ले कडेन आसा की आमकां स्क्रिनींग कमिटी काडून पयलीं तुमी धाडपाक जाय अशें. हें तांचें एक प्रामुख्यान एक तांणी आमकां इंटिमेशन केल्ले कडेन आसा की स्क्रिनींग कमिटी कोण कोण आसतले. हांव म्हळ्यार ताका आमचे म्युनिसिपल इंजिनियर, ट्राफिकाचो कोणी रिप्रेझेंटेटीव, टावनाचो रिप्रेझेंटेटीव, डेप्युटी कलेक्टराचो कोणी रिप्रेझेंटेटीव अशें ताका आनी कोणी नामनेचे आर्टिस्ट जांकां कलेचे बद्दल ज्ञान आसा अशें रिप्रेझेंटेटीव एक 10 जाणांची कमिटी करून ताका धाड म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केला. आनी आयज ही पयलींच आमी मिटींग कांदोळाची ह्या म्युनिसिपालिटी हॉलान आपयली. सगळे आमचे कलीग वायस चेअरपर्सन धरून सगळे कलीग कावन्सिलर आशिल्ले, जवळ जवळ 100 सुमार लोक आशिल्ले, म्हणजे आमचे कांदोळाचे मोगी आशिल्ले. स्क्रीनिंग म्हणल्यार कशी? स्क्रिनींग कमिटी म्हळ्यार कशें आसा, स्क्रिनींग कमिटी म्हळ्यार जो फ्लोट येता तो फ्लोट बाबा ट्रेडिशनल आहा काय कितें ताका ताजें माध्यम कितें. थोडे नॉर्मली स्कोप अशें येता की ताजें रॉंग इम्प्रेशनूय जाता, थोडे पॉलिटिकल कितेंय कॉन्स्पिरसी करता, तो स्क्रिनींग करपाचो आनी ताजी एंट्री घेवप काय ना हें दीस वील बी डिसायडेड बाय द स्क्रिनींग कमिटी. कारण नॉर्मली कितें जाता, फ्लोट स्टेजी मुखार लोकां मदीं आयलो ताजें हें रॉंग जालें, तो आमी फ्लोट अलॉट करप, इमेज रॉंग जाता. सांजचो 2-2:30 आमी असो स्टार्ट जाता, टायमाक वेळ जाल्ला. तेजे उपरांत आमी स्टार्ट जावन थंयच्यान आमचे स्टार्ट जी आमचे रेजिस्ट्रेशन जी आमकां बूथ घालतली हांगा आमचे स्पिडा कडेन एक ल्हानसो पेंडल घालतले तितून स्टार्ट जातले. तरी पूण आमची जी आतां फॉर्मां जी फ्लोटाची ती फॉर्मां आतां आमी हांगच्यान स्टार्ट करतले. ते पण आमचे कडेन हांगा येवन कलेक्ट करपाची, आमची कमिटी आमचो चेअरपर्सन आसा तेजे कडेन बी कलेक्ट करपाक जाता. आनी ते आमच्या जो जे प्रोग्राम आसा जे फ्लोटाचें नांव दिवपाचें आमची तेजे वर आमची स्क्रुटनी कमिटी आसतली. तितून आमकां येवपावटी बरें जालें की आमकां आमी चडशे चड डिसायड केला की आमकां तांकां लोकांक बरे भशेन हें करपाक सॉफ्ट ड्रिंक जावं उदक जावं ताका फायर ब्रिगेड जावं डॉक्टर जावं एम्बुलन्स हें सगळें आमी प्रोवायड करतले. तशेंच आमचे चीफ गेस्ट आमचो फावटी आमकां चडसो चान्सीस आहा आमचे चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तो येवचो आसतलो, तो प्रेसिडेंट बाबू नाईक तोय आसतलो, आनी बाकीचे आमचो रोहन भोवटे आमचो टुरिजम मिनिस्टर, तशेंच आमचे बाकीचे मिनिस्टर सरावंडींग जे आसा ते MLA हांगा आसतले. आनी जे भशेन आमी प्रायजीस पासून फावटी बरे केल्या, बरे आहा. सुमार आमकां भरपूर प्रायजीस आहा, तेमकां जे कोण पार्टिसिपेट आसा तांकां आमी प्रायजीस तेंकांय दिवपाक आमी प्रयत्न करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत सुकी परिस्थिती तिगून उरतली, हवामानाची शिटकावणी ना. हवामान विभागाचो अदमास आसा. राज्यभर सुके हवामान आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. तापमानांत व्हडलोसो बदल जावंक नाशिल्ल्यान गोंयांत सुकी आनी स्थिर परिस्थिती चालूच उरतली. उण्यांत उणें तापमान सुमार 22 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा, जाल्यार चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस उरतले. सकाळीं धुकें पडटले. गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेर नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी दिवंक ना. नितळ मळब, स्थिर तापमानाचो अदमास. पणजे आनी मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस. धुकें पडपाची शक्यताय. हायवे वा बंदराची शिटकावणी दिवंक ना. शुक्रारचें तापमान 34 डिग्री ते 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.